काब दे राम दर्यादेग वाठारांत 3 बेकायदेशीर हॉटेलां बांदून पर्यावरण नष्ट करपाक उठल्यात. दिसान दीस ह्या हॉटेल मालकांची दादागिरी वाडत आसा. थळाव्यांनी पंचायतीक तशेंच जिल्लो अधिकाऱ्याक कळीत केला, पूण पंचायत मात सुस्त आसा. आता जाता तितल्या बेगीन पंचायतीन ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी जुवेस फर्नांडिसान केल्या. अधिकाऱ्यांनी हांचेर लक्ष दिवचें, नाजाल्यार ही कागाळ घेवन एनजीटीक वतले अशी शिटकावणी जुवेस फर्नांडिसान दिल्या. काब दे राव तुम्ही हेसनी जाणा आसतले, काब दे राव एक बरो हीट इश्यू चलता. काब दे राव जो आमचो फ्लॅटो आसलो त्या फ्लॅटवाचेर आयज 3 जाणांचे बिझनेस ऑपरेशन चलता. इलिगल हट्स, रेस्टॉरंट्स इलिगल म्हणटात कित्याक तेंच्यांनी पार्ट लायसन्सीस पार्ट हे घेतल्या, पूण जे कितें घेतला ते प्रमाणे ते ना थंय. आतां तुमी दाखयता हे पळय, हो हे स्ट्रक्चर्स हे इमेजीस हांवें थोड्यो काडल्या. हे इमेजीस पळयले जाल्यार हेजेर दिसून येता की हेंच्यांनी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केल्लो. गायडन्स रुल्स एंड गायडन्स आहा ते फॉलो करना आनी हांकां आवय ना बापूय कोणूच पळयना जाल्ल्या भशेन जाल्ल्या. आतां काल तुमी पळयला आसतले ह्यो बी हो ओवरव्यू हेचो गुगलाचेर ज्यो इमेजीस आहा ह्यो लायव्ह इमेजीस हेच्यो हे भाशेन हट्स थंय जाल्ले आहा. आयज एक गोंयकार कितें बारीक धंदो करता जाल्यार ताका खूब लायसन्स हे त्यो राटावळी लागता, पूण हांकां कोणूच ना, आवय ना बापूय जाल्ल्या भशेन जाल्ल्या. आतां काल एक रोडाचो इशू थंय जाला, रोड करता म्हणून कितें तरी कोण धांवन गेले, पंचायत गेले, लोक गेले. पूण हो इशू आयज आनी कालचो न्हू, हो 3 वर्सां पयली इशू. 2019 हांव थंय गेल्लो तेन्ना थंयचें चालू जाल्लें. पूण तेन्नाच्यान हांव तें ऑब्जर्व करतालो. ते उपरांत कोणी तरी म्हाका सांगलें, आफ्टर सर्टन इन्फॉर्मेशन आय केम टू नो दॅट somebody have filed 2.5 years ago, somebody filed a complaint in the panchayat, but panchayat didn't act on that. After that, after 1.5 year, again somebody have approached the panchayat, they filed a complaint. कांयच जावं ना. मागीर आयकून येयलें की हे बाबा हे जे कोण कंप्लेंट घाल्ल्यो तांकां बऱ्यो मोठी धमकी येवपाक लागल्यो. रस्ते करता म्हणून म्हाका तुका दिश्टी पडना तुवें इलिगल एक्टिविटी जाता थंय. तूं पंचायत नाल्यार तूं देंव थंय तो पंचायतींतलो भायर सर. आनी हांव वॉर्निंग दिता थ्रू मिडिया पंचायत सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक, चड करून सरपंचाक, सपोज तूं हे करना हेचेर ह्या दिसां भितर जाल्यार तूं डिस्क्वॉलिफिकेशन फेस करपाक रेडी राव. कित्याक तुमी हांकां हाडून थंय बसयल्यात ते पंचायत चलयता तें दिसता. आनी म्हजो आनी एक रिक्वेस्ट आहा, जे आमचे मोठे लिडर आहा, जे ऑपोजिशनाचे मोठे लिडर आहा, तेंच्यांनी सामके एसेंब्ली गाजयता तेंच्यांनी हेचेर उलोवपाक जाय. कारण ते जेन्ना आपलें तोंड ओगी दवरता तेन्ना आमच्या जनतेक एक दुबाव उरता की बाबा हेय बी असलें कितें करून हांव हे तांकां सपोर्ट करता काय म्हणून.